बिलिवरांच्या नादाक लागता जाल्यार नाव बदलात, समाजात परत घेवचे ना म्हूण गेल्ल्यांक शिटकावणी. लमाणी हितून आम्ही त्यांना बेशकर करताले. आमची लमाणीच ना आणि तो घरचो बी ना ते घाटचो बी ना तशी करताले आम्ही त्यांना. हे तर 100% हा. त्यांच्या गावान आम्ही फोन करताले. त्याचे कोण गावचो कोण सरपंच पळय त्यांना आम्ही हे सांगताले की तुम्ही गावान बहिष्कार करना जाल्यार आम्ही गोंयासून बहिष्कार करताले म्हणून सांगताले. तेच आमची रिझन सांगपाक गेले. तेका लागून ते आमकां मातशी धकलपाक लागले. ते भुरगे थिंगा असले ते आमकां धकलपाक लागले. बरें धकलून दे, मागीर पळया ते कितें जाता. आमी प्रोसेस ते फॉलोअप करता आनी मागीर पळया कितें जाता. लोकांक बेश्टे कितेंय हे मेळटा ते मेळटा, हे दितात ते दिता म्हणून तुमी तांकां बेश्टे व्हरा नाकात न्हू. जे कोणाचे ते तर येतात तांचे तर इनिशियल ताचा समज तांकां इंट्रस्ट आहा बाबा ते धर्माच्या हे करपाक, ताका आमी तांकां म्हणून येतले बाबा तुमी टोटली ते सायडी कित्याक वचना. आनी आयज काल ते चल्ला पळय गोंयांत तुमी चल्ला तुमी पळयला कोणी कितें केलें फक्त लमाणीच केलें, फक्त घांट्यांनी केलें, फक्त हेंनी केलें ते केलें म्हणून ह्या दिसांनी चड चलपाक लागलें आनी आमचें नांव सारकें रस्त्यार येवपाक लागलां. ताका लागून आमचें तांकां म्हणणें इतलेंच आहा, जरी बाबा तुमकां तितलो इंट्रस्ट आहा जाल्यार तुमी सोमतें कितें करा, तुमी एक काम करा तुमचें नांव बीव सगळें चेंज करा न्हू. चलो भाव की आज जे चलता पळय हांगा कन्वर्शन हे फक्त आमचेच कम्युनिटीन ना, आमचे जे हिंदू समाज आसा पळय जावं ते लमाणी जावं कन्नड जावं मराठा जावं कोंकणी जावं खंयचेय भाशाचे जावं ते आमकां सपोर्ट करपाचें म्हणून हांव मागता गोंया कडेन. प्रार्थनेक गेल्ले बंजारावाले म्हणटात ते तांच्या बऱ्याक गेल्यात. यहाँ पे सब लोग हैं, उनसे आप पूछ सकते हो. हमको किसी से हमको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम खुद प्रभु को हमने ध्यान देते हैं और हम यहाँ पर हम सिर्फ यीशु मसीह को मानने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, हमारा अच्छा के लिए आते हैं. हमको भगवान हमको ठीक करने के लिए, शांति देने के लिए हम आते हैं, लेकिन कोई जात बदलने के लिए हम नहीं आते. पुलिसांक आपोवचे पडले. इशू कितें आसा ते कायद्यान हाताळात, हातघाई नाका म्हूण सांगून पुलिसांनी तांकां कडेक काडून प्रकरण निस्तारले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.